मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी फुडल्या पिळगे खातीर शेत जमीन नो डेव्हलपमेंट झोन सुरक्षीत करपाचेर भर दिल्या। पर्यावरणाच्या सुरक्षे खातीर सरकार आनी जनतेन एकठांय येवपाक जाय म्हण मडगांवां बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारा प्रकल्पाचें उक्तावण करतना मुखेलमंत्र्यान आवाहन केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सायक्लोन इंडियेक येवप हे इज नॉट ओनली आमी बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की आमी सायक्लोन जावपाक जायना किंवा डिजास्टर जावपाक जायना म्हणून द प्रिकॉशन्स आमी घेता, नेबरिंग स्टेट घेता, सगळे घेता। पण वायनाड कितें जालें हें आमी सगळ्यांनी पळयलें। विदीन 3 वरांच्या भितर एक विलेज नश्ट जावप, 300-350 लोकांची जीव वचप, हें कित्याक जालें? ताका मॅन मेड डिजास्टर अशें म्हणपाक काय हरकत ना। ह्या काही कारणां जी आसा ती मनीसूच जबाबदार आसता। ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे तेका तेशें जावचें न्ही हाची जबाबदारी आमचें सरकार सातत्यान घेता। म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोन मेंटेन करपाक जाय। बरेचशे फावटी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता पण ती लोकांनी घेवपाची गरज आसा। लो लायंग एग्रीकल्चर फील करप हें खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सुरवात केला। पण लो लायंग एग्रीकल्चर जर फील केलें जाल्यार फाल्यां सगळें उदीक वयतलें थंयसर। उदीक वचपा खातीर पाटी तरी दवरपाक जाय, शेतां तशीं दवरपाक जाय। आमी पॅडी एग्रीकल्चर बॅन केलां म्हणजे तें कन्वर्जन जावचें ना, तें विकूंक मेळना, थंयसर बिल्डिंगो येवंक दिवचें ना, सरकार दिवचें ना पॅडी एग्रीकल्चर। पण लोकांनी वेगळो पर्याय काडला। ते काय ना, ते फेल करता जाल्यार एक दुकान करता जाल्यार कोण तरी तो भायलो येता ताका दुकान चलोवंक दिता। परमनंटली तुजें एग्रीकल्चर पिड्ड्यार जालें। तो कोण तरी स्क्रॅपाला जरी सांगलो तूं हेजे 50,000 रुपया दिता, तो वांगडाच एग्रीकल्चर आपल्या काम दिता, तो सगळो स्क्रॅप हाडून। अरे फुडल्या जनरेशनाक आमी कितें दवरता? आयज म्हयन्याक 50,000 रुपया मेळटले म्हणून तुमच्या फुडल्या जनरेशनाचे हे आमी जमीन पिड्ड्यार करून दवरता, परमनंटली पिड्ड्यार करता। आतां ती 100 वर्सां खातीर पिड्ड्यार करता। विचार करात, ती 100 वर्सां खातीर जमीन पिड्ड्यार करची न्ही शेतकाऱ्यांनी। म्हणजे इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल एंड गव्हर्नमेंट। देन ओनली इट इज पॉसिबल। म्हणून हे दोगांयनी जर मेळत जाल्यार आमी लोक आनी सरकार एकत्र जर आयले जाल्यार अशा पद्दतीन इन फ्युचर म्हणजे क्लायमेट चेंज हाका फेस करपा खातीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग हे सगळे रेडी जाता। पण लोकांनी बी एक शिकपाची गरज आसा। कायदे आमी टायटन करीत आसा, म्हणजे कायदे जे कितें करपाक जाय तितके आमी टायटनूय करता। पण तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो तेंको आसा, हें गरजेचें आसा।